आमच्या गोंयांक एक डेव्हलप्ड स्टेट म्हणटा, ज्या जाग्याचेर आमचे सरकार क्लेम करता की गांवां सगळे हेल्थ फॅसिलिटी पावल्ले आसा। आज आमी आसा मांद्रे ह्या गांवान आणि ही जी बिल्डिंग आसा ती मांद्रे पंचायतीच्या सायडीकूच आमी उबी आसा ही पळय। आणि ह्या प्लेसीचेर कांय वर्सां पयलींच्यान एम्बुलन्स आसताली 108 जी आमची सेवा आसा गव्हर्मेंटाची 108 आपत्कालीन सेवा, ती गाडी हांगासर उबी आसताली। हांगासरल्या लोकल्सां कडल्यान आमकां कळ्ळें की फाटलो 1 म्हयनो जालो हांगासर ती 108 एम्बुलन्स अवेलेबल ना। ही एम्बुलन्स मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल कवर करताली, बिरनोड्या, पार्शा, तुया, मांद्रे, आगरवाडा, चोपड्या, मोरजे ते त्या सायडीन हरंबोल, केरये, पालया इतले एरिया कवर करताली। पूण फाटलो 1 म्हयनो ही एम्बुलन्स कितें तरी तेतून बिगाड जालो आणि त्याच्या खातीर ही एम्बुलन्स 1 म्हयन्या पयलीं रिपेराक दिल्ली। जाल्यार ह्या 1 म्हयन्याच्या काळान ही मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एम्बुलन्सा शिवाय आसा। ह्या फाटल्या 1 म्हयन्याच्या काळान आमचो गोंयचो सारको सगळ्यात व्हडलो फेस्टिवल जावन गेलो। जर समज ह्या फेस्टिवल काळान ना जाल्यार आतां सुद्धा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो खंयचोय मनीस जर सीक पडलो आणि ताका एक इमर्जन्सी काळान एम्बुलन्सीची गरज पडली जाल्यार सध्या तरी ह्या टायमार ती एम्बुलन्स एक तर पेडण्याच्यान आपोवची पडटा, जी 108 गाडी पेडण्या पुलीस स्टेशना कडेन आसता, एक तर ती आपोवची पडटा, ना जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर म्हटल्यार शिवोलच्यान बार्देसांतल्यान ती एम्बुलन्स आपोवची पडटा। हांगासरली ही गांवां अशी आसात की केरये सारके जो गांव आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो केरये, तेरेखोल केरी, त्या गांवान जर समज कोणाकूय इमर्जन्सी काळान एम्बुलन्साची गरज पडली जाल्यार एम्बुलन्स थंय पावोवंक मिनिमम 45 मिनिट्स टू 1 वर लागतले। जेन्ना आमी म्हणटा की गोंयान आमच्या हेल्थ फेसिलिटीज सामके बरे आसा, आमचो हेल्थ मिनिस्टर व्हडले क्लेम करता की गोंय हे सारके डेव्हलप्ड स्टेट आसा आणि हांगासर कोणाकूच हेल्थ फेसिलिटीज ना म्हणून सफर जावचे पडना अशी जेन्ना तो क्लेम करता, तेन्ना हे बीच सायडीची ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, ती कॉन्स्टिट्युएन्सी 1 म्हयनो एम्बुलन्सा शिवाय कित्याक उरली? जेन्ना ती 1 म्हयन्या पयलीं रिपेराक दिली गाडी तेन्ना त्याच्या जाग्यार दुसरी गाडी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आसली? हांगासरल्या सगळ्या लोकांक एम्बुलन्साची खूप गरज आसता। हरमल सारको जो गांव आसा त्या गांवान जर समज थंयसरल्या लोकांक ना जाल्यार जाणट्यांक रातच्या टायमार जर कितें जालें, सीक पडली जाल्यार थंयसर डॉक्टर सुद्धा अवेलेबल नसता अशें आमकां लोकल्सां कडल्यान कळ्ळां। आणि प्लस ही एम्बुलन्स ना, एम्बुलन्स ही सारकी एक नेसेसिटी जावन आसा। त्याच्या खातीर हांव जे हेल्थ मिनिस्टर आसा ना जाल्यार ते ऑथॉरिटीज आसा हेल्थ सेंटरांतले तेंच्याकडे मागता, तांकां रिक्वेस्ट करता की मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सध्या एक सुद्धा एम्बुलन्स अवेलेबल ना। ही एम्बुलन्स फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करताली। ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुयेंतले हेल्थ सेंटरूय पडटा, पूण थंयसर तेंची जी एम्बुलन्स आसा ती हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वर्क करता। सो जर समज कोणाकूय इमर्जन्सी टायम येयलो जाल्यार ती एम्बुलन्स वर्क जायना। त्याच्या खातीर ही जी एकमेव एम्बुलन्स हांगा अवेलेबल आसलेली मांद्रे पंचायती कडेन जी आसताली ती एम्बुलन्स नासल्या कारणान हांगासर लोकांची खूप गैरसोय जाता। म्हणून हांव हेल्थ ऑथॉरिटीं कडेन मागता की ही एम्बुलन्स बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी रिपेर करची। जर समज त्या रिपेराक टायम लागपाचो आसा जाल्यार तेची रिप्लेसमेंट म्हणून दुसरी गाडी हांगासर दिवची आणि ह्या लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो।